मगच्या भाव भयणीनो सुणू आनी पूत भायर पुरा भोवंक गेल्लीं काजार जाल्लें मात्र 2 म्हयने भायर भोंवन आनी पू रायलीं. येवन जाल्ल्या उपरांत आतां तांकां भायल्या घोवाक वचपाचें कामाक. कामाक चालू जालें, काजाराचें कार्य बऱ्या हातान जालें, सक्कडी जालें. सुणू माय ती एकलीच बसून आली आनी उठली आनी सून आसल्या कडेन गेली. सून एकल्यान ता म्हूण पळयलें आनी सुणेच्या खांद्यार हात घालून माय म्हणाली, सासू माय म्हणाली, आल्या पुता तुजो न्हवरो म्हजो पूत. हांव त्या पुताचो मस्त मोग केला आनी तो म्हज्या गर्भांत बाटशें आसतना हांवें बरें बरें खाण केलां. खुब्यां म्हटलीं आनी पत्राडे आनी सुंगटां आनी बरी मांडणी आनी बरें बरें खाण हांवें केलां. तुज्या पुताक देखून मस्ताची रूच, बऱ्या बऱ्या खाणांची रूच मस्त आसा. आतां तूं ताचे व्हंकल, बरें बरें खाण करून दी ताका. बरें खुब्या म्हटलीं बरें बरें खाण, बरें बरें चिकन 60 तवलें बरें बरें खाण. बरें खाण करून दी ताका, हांव बरें खाण करून दितलें म्हूण सांगता. माय बरें जालें ताका तो बरें खाण खाता म्हूण म्हाका कळ्ळें. ताका सांगाता इल्लोसो बरो पिवंक बी येता, बरी सिगरेटी ओडटा. ही एक तुवें ताची संवय मोडी ह्यो ताच्यो 2 संवय मोडीच्यो आसल्यो. ह्यो संवय ताच्यो मोडीच्यो आहल्यो म्हणालें सूण. सूण बारी हुशार तशें. मागीर आनी एक पाद्राक सेरपांव म्हूण आसलो. खंयच्या दिसा कुटमाच्या दिसा, कुटमा जिवीत म्हणून कुटमाचें घोव बायल तें कुटमा थंय घोवाक आनी बायलेक एका इगर्जेंत आयज तांकां एक तामसो दीस म्हूण घोवाचो आनी बायलेचो कुटमाचो सक्कडी जोड्यांचो जोडी मस्त जोडी इगर्जेंत आसलीं. आनी पाद्रांबान एक बरो विगार आनी बरो सेरमांव सांगलो ताय दीस जोड्या म्हूण. देखून विगार म्हणलो दादल्यानो तुमी खंय मान मर्याद तुमकां मेळना थंय बिलकूल वचनाकात म्हूण. दादल्यानो तुमी खंय येतात, खंय मान आनी तुमकां मर्याद मेळना, मान आनी गौरव मेळना थंय बिलकूल वचनाका म्हूण. तादळ एकलो बुदवंत दादलो उठलो आनी म्हणालो, फादर आमच्या घरा वचूं नज गे. म्हज्या बायले तावन म्हाका मान देखून आमच्या घरा वचूं नज म्हणटात गे तुमी. आज आमचो कुटुंबाचो एकवटाचो दीस जाला तुमी तर हांवें म्हज्या घरा वचूं नजो गे. वयता तशें मोगाचें. आतां पवित्र पुस्तकांत घोव सरिल्ल्या नंतर दोगां विधवेंक आनी त्या विधवेंची गत आनी ती पुरा विशयान एक चित्रण आज आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकाच्या हेच्या वाचपांत. पवित्र पुस्तकांत विधवेंक एक विशेश स्थान मान आसा पवित्र पुस्तकांत. देखून बायबलांत विधवी विशेश जावन आसात, विधवी विशेश. पवित्र पुस्तकांत हाका लागभाग 12 विधवेचे उल्लेख आसात. 12 विधवी हांगा पवित्र पुस्तकांत मेळटात. वय देखून इब्रू भाशेंत तांकां आल्माना म्हणटात. आल्माना म्हळ्यार विधवेंक आल्माना म्हूण आपयतात. आनी 81 टायम्स 81 फावटी हो शब्द आल्माना म्हणलो शब्द आमकां मेळटा बायबलांत. पुरातन टेस्टामेंटांत म्हळ्यार पयलो टेस्टामेंट पुरातन टेस्टामेंटांत एन्शंट टेस्टामेंट म्हणटा आमी आनी नवे टेस्टामेंटांत. एन्शंट टेस्टामेंटांत पुरातन टेस्टामेंटांत 81 टायम्स 81 फावटी आमकां आल्माना म्हणलें वाचूंक मेळटा. आनी नव्या टेस्टामेंटांत 26 फावटी नव्या टेस्टामेंटांत 26 फावटी चेरा म्हळ्यार विधवींचो शब्द चेरा म्हणून ग्रीक शब्द चेरा म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा. विधवेंक सदांवत ऑर्फन आनी पुअर म्हळ्यार दुबळीं तांकां आनी दुबळ्यां वट्टू आनी निर्गती ऑर्फन तांकां ऑर्फना वट्टू आनी दुबळ्यां वट्टू तांच्या संगी ग्रूप केला. तांचो एक पांगड्या वट्टू विधवेंक घालां, निर्गती वट्टू घालां आनी दुबळ्यां वट्टू आनी विधवेंक सांगाता घालां बायबलांत. ही देवाची आणावीम म्हळ्यार
देवाची दुबळी म्हणून देवाची दुबळी हांची जतन घेजय म्हणून देव सांगता. हांची जतन तुमी इस्रायलच्या परज्यांनी, म्हज्या बेसां मेळ्ळ्यांनी, म्हज्या खुरप्यान मेळ्ळ्यांनी हांची तुमी जतन घेजें म्हणटा. तांकां दूख दिल्यार तांकां दूख तुमी दिल्यार, तांकां वायट तुमी केल्यार, तांकां हार्म केल्यार देव म्हणटा तांकां हांव शिक्षाक वळख करता म्हूण. कोण हांकां विधवींक दुखयता, ह्या दुबळ्यांक दुखयता, आणवीं देवाची आणवीं देवाची दुबळी हांकां कोण दुखयता तांचें बारीकपण हांव काणयता म्हणटा, तांकां हांव शिक्षा दितलोच म्हणटा. बायबलांत विधवी भारी एक दुबळी हसायकथेचें मात म्हणनी आनी एका रितीन ती देवाचें मिसांव करची आनी ती क्रियात्मक एजंट्स जावन आसात. देवाचें मिसांव करची एजंट्स, क्रियात्मक एजंट्स जावन आसात. आमच्या आयच्या 30 आनी दुसरो आयतार आज लिथुर्जीचो दुसरो 32nd संडे ऑफ द इयर तातूंत आमी आयच्या वाचपाच्या लिथुर्जींत दोगां विधवींचे दाखले आमच्या मुखार दवरल्यात. मोगाचेनो पयलो विशय जावन आसा आयसोलेट बरे विंगड केल्यार आमचे मदें देवच येवन तसो सांगात दिता. आमकां कोणें विधवींक भायर घालें जाल्यार, विधवींक कोणें विंगड केलें जाल्यार, विधवींक आयसोलेट केलें जाल्यार पूण देव तांकां आयसोलेट करना, तांच्या सांगाता देव आजार जाता म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगता. म्हणजे पवित्र पुस्तकांत देव सांगता. मोगाचेनो एक दादलो दोगा भुरग्यांचो बापूय एक्सिडेंट जावन सरलो. ताचें म्हयन्याचें मीस जालें. पयलें तांच्या मरण जाल्ल्या उपरांत सांगलें 3ऱ्या दिसा म्हयन्याचें मीस आनी 7व्या दिसाचें मीस वट्टूक म्हणून सांगलें 3 दिसांनी. मागीर 7व्या दिसाचें मीस जालें आनी पुरो जाल्ल्या उपरांत 1 हप्तो जाल्ल्या 7व्या मिसा कुटामण सगळे आयिल्ले. तिणें घरच्या येजमानीन आनी येजमान्यान सांगलें तुजो घरकार म्हजो पूत आतां सरलो आनी तूं तुज्या घरा वच भुरग्यांक हाडून हांगा आमकां जायना तुका पळोवंक, तुका आटापूंक जायना म्हूण. ताका आनी ताच्या भुरग्यांक तें काणयलें आनी ताच्या कुळार गेलें. कुळारच्यांनी काणयलें ताका. पूण ह्या कुटुंबाच्यांनी ताका भायर घालें जाल्यार दोगां भुरग्यांक आनी ताका विधवेक भायर घालें जाल्यार देवान तांचो हात धरलो. त्या भुरग्यांक कठीण बुदवंतगाय दिली. त्या दोगां जाणांनी भुरग्यांनी डिप्लोमा केलें, 10वी शिकले ते. त्या वेळार 5वेंत 6वेंत आसले. 4 वर्सां 10वी जालें तांचें. 10वी जाल्या उपरांत तांणी त्या दोगां चेडक्यांनी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा केलें. मागीर एकलो व्हडलो कोणी ताका वळख जावन दुबायन ताका रिग्गान काम करून दिलें. रिग्गांत ताचे कश्ट आनी पळोवन एकल्या रिग्गान ताची चालाकी बुदवंगाय पळोवन रिग्गान ताका काम करून दिलें. आनी रिग्गान तो वयर आयलो, पुरो गडीप तो शिकलो. ताका इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग बारी हुशार आहलो तो, डिप्लोमा केल्लें. आनी ताणें पयशे जावन दुसऱ्याक इंजिनियरींग शिकयलें, इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग केलें. आनी इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग जाल्या उपरांत बॉसा कडेन उलोवन आनी एका रिग्गान तांकां आनी एक रिग्ग आसलें तातूंत धाकट्याक काम करून दिलें. आतां 1 म्हयनो काम, 1 म्हयनो रजा आनी दोनीय म्हयन्याचो सांबाळ. आनी ते व्हडल्या पोजिशनार आसले, सिनियर व्हडले त्या मेंटेनन्स डिपार्टमेंटांत सिनियर हुद्दो तांकां मेळ्ळो. दोगांयक जाणां बस्तू सांबाळ. तांणी आवयच्या घरा कडेन येवन व्हडलें घर आनी बांदून, जागो काडून, आवयक घर बांदून दिवन, व्हडलें घर बांदून, कार दिवन आनी काराक एक ड्रायव्हर दिवन, ड्रायव्हर खंय जाल्यार वचून आपोवन व्हरूंक आवयक. आनी तितल्या बरें ताका पळयलें. तितल्या आवय बरें कशी वयर आयली म्हणना. म्हाका बायबलान सांगलें सतत केदाळा विधवींक तूं कश्टांत घालताय, देव तांच्या पक्षाक रावता. बुदवंतगाय देवाची ताणें कठीण ह्या दोगां चेडक्यांक बुदवंतगाय दिली. रिग्गा पावता म्हणसर त्या चेडक्यांचो हात धरलो आनी ते चेडके दोगी ब्रिलियंट घालते देवबिरांतीचे. देखून मोगाचेनो तांकां कश्टार घालूं नजो म्हणून पयस पुस्तकांत विधवेंक आयसोलेट केल्यार तांच्या सांगाता देव तांकां सांगात दिता, तांचो हात धरता. कित्याक म्हळ्यार तांचो ताळो नातुरली ती भितीन वॉयस नातली, तांकां ताचो घरकार ना, तांकां तांचो म्हणलो गरजोचो आवाज ना, तांकां कोण आयकता, खंय तांणी सांगचें. तांकां तांचो म्हणलो आवाज ना, वॉयस ना, ताळो ना तांकां. विधवींची भद्रती, विधवींची सेक्युरिटी तांच्या ती सगळी आपूण तिका पळोवंक तांकां दिता म्हणटा. विधवटी देखून एका विधवेची भद्रती ताच्या पुताची थांक. तिका पूत आसा जाल्यार त्या पुताची थांक त्या विधवेची भद्रती. पूत जर बरो करता, पूत जर बरो गळटा, पूत जर बरो गुणांचो शेगुणाचो घर चलयता,
पुताची तांक ती आवयची सेक्युरिटी भद्रती. तिका पळोवन जी तांक आसल्यार ती तिची भद्रटी. तिच्या कुटुंबाची तांक ती. एक थोडे फावटी पुताक भुरग्यांक ल्हान आसतात तांक आसना तिच्या कुटुंबाची घरा ती कुळाराची तांक तिची भद्रती. कुळारा घट्ट आसा, तिका स्वागत आसा, भाव आयल्यो वणयो पुरा ये बाये तूं खाणयतात तेजा ती तिची तांक. कितल्यो फावटी आयल्यो सुणो बाय थिंग कश्टाता येवन दी म्हूण घरा हाडून दवरतात. पूण हांवें रिक्वेस्ट करचें म्हळ्यार आतां काजर जावन गेल्या उपरांत घरा दवरूं नजो. जाता जाल्यार तुमकां एक तिका इंगड घर बांदून दिया. कित्याक म्हळ्यार थोड्यो फावटी विधवी थंय थावन आयिल्ल्यो देवान हांगा हात कुटुंबाच्यान हात दिल्या उपरांत तांणी दुसऱ्यांक वात दिल्या म्हळ्यार कश्टिलां. दुसरे भाव काजर जावन येतना हांचें बॉसींग घरांत तांकां सुटका ना, स्वतंत्र ना, फ्रिडम ना. देखून हांवें सांगचें काजर जावन भायर दिल्या उपरांत येवन जाता जाल्यार एक ल्हानशें तिके पयस जाग्यार ते इल्लेशें पयस एक ल्हानशें एका रुमाचें घर बांदून दिल्यार तिका इंगड दवरल्यार भोव बरें. कित्याक म्हटल्यार आयिल्ल्यांक कश्ट जाता थोडे फावटी. तिका आवय बापायचें ती विधव कोणी ना म्हूण तिका लुमोग तिणें कारबार चलयतना आयिल्ल्यांक इल्लें कश्ट जाता. घर थोडीशीं चेडवां दिवंक भियेतात. देखून इंगड एक तिका इंगड दिल्यार बरें. हें म्हज्या लायफांत पळोवन आमी सेरिकांनी पुरा पळयता मस्त कडेन वचून आनी पुरा थोडे फावटी चेडवांक ती काजर करून दिली मागीर अशें कश्ट जें म्हज्या दोळ्यान पळयलां. देखून तशा घराक कश्ट जातना बरें कोबार काडून मागीर सांगचें. काजार घट करचें काजाराची वळख सेरी घट करची मागीर. देखून एक सुरी ती दामानाक थोडे फावटी वळख जातात. देखून देव म्हणटा तांकां दामानाक घालूं नजो म्हणून. आज जेजून सांगल्या बरी शिकिल्ले शास्त्री दरबास्ताले शास्त्री ह्या दुबळी विधवंक ती दामानाक वळख करतात. तांचेर धाड घालतात ते आनी तांचीं घरां आपारसितात म्हणून बांजेलांत आयच्या आमकां आयको मेळटा. पयल्या वचपांत पयल्या रायाचे पुस्तकांत 17 अध्याय 9 श्लोक देव प्रवादी एलियाक जारेफताच्या विधवी लागीं धाडटा आनी ताका खाण दिवंक त्या विधवीक तो देव सांगता. ताका प्रेरण दिता. वांजेलांत जेजू शिसांचें गामान एका विधवीन करचें दान धर्माचेर तांचें गामान ओडटा आनी तिणें घाल्ली काणीक ती ताच्या विशयान तिच्या काणीक घाल्ल्या विशयान तिच्या सॅक्रिफिसा विशयांत तशीन त्याच्या शिसांचें गामान भरपूर तरान तिशीन जेजू ओडटा. विधवीच्या काणिकेचेर शिसांचें गामान जेजू ओडटा. थोडे फावटी आमी कान करता म्हळ्यार ह्या निर्गतींक विधवींक आमी वरवेंगड आयसोलेशन करता. आयसोलेशन या ऑप्रेशन वरवेंगड एक वंदयता. या थोड्यांक आमी कुटुंबांत हावन आनी पुरा पयस दवरता भायर घालता. विधवेंक पयस दवरता. देव म्हणटा जर तर तुमी तशें केलें जाल्यार तांची जतन हांव घेता म्हणटा. आयसोलेशन केल्ल्यांक ऑपरेशन केल्ल्यांक तांचें भियान भरिल्लें आमकां थंय थंड घालता. देखून आमकां भिरांत आसल्यार देव आमचें पक्षेक रावता. देव आमच्या परिक्षेक रावता, आमच्या पक्षेक रावता आनी ताचें पक्षेक राविल्लें अजाप आमी आमच्या दोळ्यान पळयता. तसो सांगात आमकां दिता, ताची जतन आमकां दिता आनी देव फादर ऑफ द ऑर्फन अँड प्रोटेक्टर ऑफ द विडोज किर्तान 68 68 श्लोक 5 सांगता. फादर ऑफ द ऑर्फन देव कोण? देव फादर ऑफ द ऑर्फन आनी ऑर्फनांचो अनाथांचो बाप आनी विधवींचो रक्षक राखणो. अनाथांचो बाप विधवींचो राखणो तांची जतन तांची नीत हांव करून दिता म्हणटा. जाता जेरेमायाच्या ग्रंथांत 7 अध्याय 6 सांगता हांव तांची नीत हांव तांकां नीत करून दिता. तांकां कोणी अणीत केली जाल्यार तांची नीत हांव करून दिता. तांकां नीत न्याय नीत म्हणटा जस्टीस हांव तांकां दिता म्हणटा. तांचो जागो भितर घालो जाल्यार तांकां कश्ट येयलो जाल्यार तांचे पयशे एफडी पुरा करून ते मागीर ल्हव तुका नॉमिनी आसून तिचें नांव कट करून तुज्या नांवार करून केलें जाल्यार आतां आयल्या वर्सां जाल्ल्यांक रडोवन आयिल्ली कोटीन करोड फाटी आशिल्ल्यांनी तिचे जागो भितर घाला तिच्या नांवार लोवांच्या नांवार केला सायनान पुरा काडून मागीर कशेंय सकडांनी मेळोवन तो पाटीमेळच्या बरें केलो मर्यादेत आमी ज्ञान दिलें. कोरोडांनी आशिल्ल्यांनी ह्या निर्गती विधवेचे तांचे पयसल्यान कुटां सैरी ग्रस्त मनशां म्हूण तांचे कडेन व्हरून दिलें. हिणें कोणाच्या घरा कुंडलीन दवरून आयदनां दवरून केल्ले पयशे मुंबय कडेन कामार रावन पुरा इका कोणी विधव हेणें भुरगीं नात कोणी आलो एकलो चरको सरला पिड्यान पडून तिका कांय ना गत आदार ना. तिचे कडेन इल्लेशे जोडिल्ले पयशे त्या फुटीचेर दवरिल्ले ते भितर घालून पळयतात. आशा म्हणजे आशेक पळया
मग तिने येवन हांगा रडली. तिच्या कुटुंबाच्या एकल्याक कळ्ळें हें पुरा. तिने येवन हांगा रडली. रडल्या क्षणा आमी ते सांगायचें जाल्यार मनशाड व्यक्ती कडेन आमी सांगूंक तिका सांगलें आनी आमी धाडला म्हूण सांगा म्हळें. ताणें सिरियसली काणयलें आमचें नांव सांगल्या उपरांत आनी आमी न्याय नीत करून दिजे म्हूण ताका ल्हान चीट बरोवन दिली. आनी ताणें फोन करून आतां सगल्या कुटुंबाक कळटा घंटा म्हणून वेगवेगळी हाडून पुरा ताचे कडेन हाडिल्लें. ताणें इचानवर समान करून आतां डॉक्युमेंट समान करून दिले. जेजू टेम्पल खजाने मुखार ताच्या टेम्पल काय तिशेला ताच्या विरोध दिक्कीन ह्या कुशीन बसला जेजू. ऑपोजीट टू द ट्रेजरी बसला. ऑपोजीट जेजू टेम्पल ट्रेजरी खजान्याच्या विरोध कुशीन बसला म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें? हाची निशाणी कितें? गुर्तू कितें? जेजू देवाळाच्या दुडव्याची वेवस्था, दुडवाची देवाळांत दुडू वेव्हार करचे, दुडवाची मांडावळ दुडवाची वेवस्था देवाळांत जेजू ते विरोध दिता. तांचे ते वातावरण जेजू विरोध दिता. तो चाटी काडून देवाळ नितळ करून बेसून ताका तेजे करूनच देवाळांत दुडवाची वेवस्था, दुडवाचो वेव्हार जेजू पसंद करिना, तो विरोध दिता. देखून तो विरोध दिकेन बसला म्हूण सांगता वंजेल. ग्रेस्त दुडवाचो अधिकार दाखयतात. दुडवाचो अधिकार देवाळांत दुडवाचो अधिकार ग्रेस्त मनीस दाखयतात. जेजू तें पसंद करिना. तें तांच्या सरप्लसांत म्हळ्यार तांचे कडेन दुडू बरोवन वमता, दुडू बरोवन कुसता. तो कुस्सो दुडू इल्लो आनी देवळाक दिता. त्या देवळाक दिल्ल्यान जेजूचो विरोध ना. तो दुडू कुचोवन वचो. तो देवळाक इल्लो दुडू दिल्ल्यान जेजू कांय ताच्या विरोध कांय उलोवंक वचना. जेजू पसंद करता. पूण ग्रेस्त तांची चड जतन तांचीच चड देतान घेता. देवाचो मोग केल्ल्या बरी देवाचो मोग सगळ्याक कळटा. तुजो मोग केल्ल्या बरी पेल्याचोय मोग कर म्हूण सांगलां. वो देवाचोय मोग तितलो ना, पेल्याचोय मोग ना, तांचोच मोग सेल्फ लव तांचोच कितले जाल्यार तांकां पावना, कितले जाल्यार एका वयर तांचोच मोग, तांचीच आशा, तांकांच पुरा, हेरांचें पडोवन वचना. देखून जेजू तें पसंद करिना. तांची चड जतन, तांचे चड गामान देवाचो मोग येना, हेरांचो मोग येना, तांचो मात मोग हें जेजू पसंद करिना. देखून तो अनाथांक कसलो तूं विधवींक कसलो आदार ना, विधवींक कसलो आदार ना, तिका रक्षण निसाकीन ना. देखून सगळ्यांनी ग्रेस्तांनी ह्या सगळ्यांनी आशिल्ल्यांनी विधवींक आदार रक्षण तिका सेक्युरिटी आमी दिजे. पूण तिका पापरी करतात. खंय पळय देवळांत तिका मोठो आदार, तिका मोठो सपोर्ट दिजे आहलो. देवळांत दिजे तिका भद्रते दिजे आहली. तिची जतन करणे जाली देवळांत. देवळाच्या अधिकाऱ्यांनी देवळ चलयत्यांनी ह्या विधवींचो तांची सेवा करीची आसली आनी तांकां सपोर्ट करीचें आसलें. आज तेंच तिका तिचें आलें पुरा घालूंक प्रेरण दिवन तेंच तिका पेन्नीलेस करतात. तिका पापरी करतात तिका दिवाळी करून सोडटात. तिका मुखार दिवंक कांय येनासल्या बरी देवळांत करता. हें जेजू उखलून धरता. देखून जेजू देवाळाक स्वरांचें बुयार म्हणटा पळय, स्वरांचें बुयार केलां म्हळ्यार कात दुबळ्यांक आपडटाना देवाक जेजू दुखता. निर्गती विधवेंक आपडटाना आनी अनाथांक दोशी दितना, दुबळ्यांक दोशी दितना आनी विधवेंक दोशी दितना जेजू सोंसना. देखून तुमी देवाळ स्वरांचें बुयार केलां म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत 11 अध्याय 17 श्लोक. कितलें दिल्लें ते मुख्यांनी, कितलें दिलें ते मुख्यांनी भागार कशें दिलें तें मुख्या, कितल्यांतलें तुवें दिलें तें मुख्या जेजूक. पयल्या वाचपांत आनी दुसऱ्या वाचपांत विधवींक दिवंकूय देव आपयता. तुमीच दिया म्हूण देव आपयता. ह्यो विधवी तांकांच कठीण गरज आसा, वस्तूंची तांकांच गरज आसा, तांकां तिंत गरजेवंत. देखून तांकांत कुमकेची तांकां हेल्प करची गरज आसा. आमी तांकां हेल्प करचें दोगांयकी पळया आमी तांकांत कुमकेची गरज आसा. तरी तीं डोनेट करतात. देव तांकां डोनेट करूंक उलो दिता. तिंत डोनेट करतात, दान करतात. त्यो विधवी तिच्या लागीं विधवी तांचे आपणें इल्लें दिता, आपणें आसलें इल्लें दिता. हें कश्टांचें आपोवणें.
तो विधवेंक तांचे लागीं आसलें इल्लें दिवंक ती मुखार सरता. हें कश्टांचें आपोवणें. पूण कश्टांचें आपोवणें जाल्यार ती निर्धार घेतात दिवंक. दिनासतना रावोंक न्ही. निर्धार करतात दिवंक. एक चॉयस करतात दिवंक. हें पयल्या वचपांत विधवे लागीं कांयच ना. पयल्या वचपांत विधवे लागीं कांय तरी प्रावादी पयलो एक ग्लास उदक तिच्या लागीं मागता, विधवे लागीं मागता. नंतर एक भाकरी करून दी म्हणटा. एक ग्लास उदक विचारल्यार उरना. एक भाकरी करून दी म्हणटा. ती सांगता एकच जेवणाचें इल्लेशें पीठ आसा आनी सितलेंत इल्लेशें तेल इल्लेशें पीठ, इल्लेशें तेल आमचे लागीं आसा. इल्लेशें आसा. तें म्हाका आनी म्हज्या पुताक मात पुरो. एक जेवण करता हांव आनी फाल्यां आमी मरता. म्हणल्यार खावना भुकेन आमी मरता. आमचे लागीं कांयच ना तें सोडल्यार. एक मात फाल्यां आमी मरता म्हणटा ती. देवाच्या गरजेचें कितें तितलें दिता. देवाच्या गरजेचें वय देवाक गरजेचें तिचे कडेन कितें तें आसलें देवाच्या उल्या पाळो दिवन पळया देखून ती तुजो मनोभाव ती दाखयता. कितलें तिणें दिलें, कितल्यो भाकऱ्यो करून दिल्यो न्ही. कांय पीठ नासलें एक आशिल्लें तें दी तें आतां आपणें खायनासतना पुता दिनासतना ताका दिता आनी ती म्हणटा आमी फाल्यां मरता म्हणून. तिचो मनोभाव जेजू पळयता. खंयच्या मनोभावान ती दिता. देवाक पयलें दिवंक दिजें म्हणून ती देवाक दिता. दिवंक प्रेरण इल्लें पीठ 2 नाणयां व्हडलें न्ही. खंयचो मनोभाव त्या मनोभावान दिवंक कसलें प्रेरण पळया. इल्लें पीठ 2 नाणयां पयल्या वचपांत इल्लें पीठ आनी इल्लें तेल घालून एक भाकरी. दुसऱ्या वचपांत ती विधव 2 नाणयां. हें व्हडलें ताणें दिल्लें कांय व्हडलें न्ही. पूण तें तांचें सर्वस्व हो मनोभाव. तांचे कडेन आशिल्लें तितल्यांत कितें आसा तें सर्वस्व ते दितात. तें तांचें सर्वस्व देवाचेर भार घालतात. तांकां सर्वस्व देवूत म्हूण लेखता. देवाक तें कांय ना म्हणटा आनी देवाक तें कितें आहा तें देवाक दिवंक सोडटात. देवाक दितात. बलिपशू जाल्लीं आतां जैतेवंत जातात. 2 ल्हान नाणीं दिल्ली विधव स्त्री आतां उदारपणाचें एक मॉडेल, उदारपणाचें निदर्शन, उदारपणाचें एक मादरी, उदारपणाचें दाखलो ती जाता. संततीच्या संततीक एक देख ती जाता. एक दाखलो ती जाता. जेजू सांगता ती एक देख सगळ्यांक म्हूण संततीक ती उदारपणाची स्त्री एक देख जावंक पावता. निमाणें जेवण तयार आशिल्ली जेरापाताची ती विधव स्त्री आतां निरंतरी काबार जायना तसल्या अक्षय पात्राची मालक जाता. अक्षय पात्र म्हळ्यार काडल्या तितलें तातूंत आसा तितलें. संपन्नमूल काडल्या तितल्यान संपन्नमूल काडल्यातले पयशे परतूनात बँकांत. कितले काडल्यार बँकांत बरोवनात. काडल्या तितलें पीठ, काडल्या तितलें पेट, नेसल्या तितल्यो वस्तू नव्यो आसा. म्हळ्यार तितलें जाता. नेवर एंडींग रिसोर्स तांकां मेळटा. नेवर एंडींग देवाच्या बेसावाचो रिसोर्स तांकां मेळटा. संपन्नमूल मेळटा. देव रुपांतर करता जिनी. ह्यो 2 विधवी आमकां देवाच्या रुपांतर करचें अजापाक सरेंडर करा. देव अजापान रुपांतर करचें अजाप तुजी स्थिती रुपांतर करता. तुजी परिस्थिती रुपांतर करता. तुजी जिणी रुपांतर करता. तुजो वेव्हार रुपांतर करता. तुजो मनोभाव रुपांतर करता. ताका तल्या अजापाक रुपांतर करचें अजापाक तुका तुजो सरेंडर कर. तुकाच तूं ओपसून दी म्हूण जेजू सांगता. आयच्या वचपांत ह्यो 2 विधवी आमकां सांगतात देवान अजापांद्वारे रुपांतर करच्या त्या अजापाक तुकाच तूं समर्पीत कर, सरेंडर कर म्हणून. ह्यो विधवी दोगूय जाणां दुबळ्यो, दोगूय जाणां बावडटी, दोगूय जाणां वांटून खावंक तयार, वांटून खावंक कुशी व्हरतात आसल्यो तसल्यो. तांकां दिनाशें रावोंक निबां आसलीं, एक्सक्यूज आसल्यो, निबां आसलीं तांकां म्हजे कडेन कांय ना. देखून ताका म्हण येतालें वी डोंट हॅव एनीथींग. आमचे कडेन कांय ना आसलेल्यां कडेन विचारा. लेट अदर्स गीव वॉट दे कॅन एफोर्ड इट. हू कॅन एफोर्ड इट. दिवंक आसलें तांकां आसलें दिवन दीत म्हूण येतालें. तांकां निबां सांग येतालीं. तांकां आसलें दिवन दीत म्हजे कडेन कांय ना म्हूण येतालें. पूण त्यो बिलकूल निबां दिवंक तयार इन्कार करतात. निबां दिनात. पूण भावार्थांत रिस्क घेतात. देवाच्या घरा दिवचें देवाक दिल्ल्या बरी. देवाच्या घराक दिवचें देवाक दिल्ल्या बरी म्हणटात आनी देवाक दितात. ती विधव्यो ती विधव 2 नाणीं घालून द बिगेस्ट फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन करता देवा म्हज्या दोळ्या मुखार.
बिगस्ट फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन करता देवाच्या दोळ्या मुखार. देव कितलें दिलें पळयना, कितलो सॅक्रिफीस केलो तें पळयता. जनरॉसिटी, उदारपण कितलें दिलें लेखाक येना. तूं उदारपण, जनरॉसिटी कितलें दिलें. 1,000 दिलो गी, 10,000 दिले गी, 10 लाख दिले गी, 5 लाख दिले गी, 15 लाख दिले गी तें पळयना. पूण कितलें दिल्ल्या उपरांत तुजे कडेन कितलें उरलें तें पळयता. तुवें ₹1 दिवन तुज्या बॉल्सान कांय ना जाल्यार तूं तो दिल्लो ₹1 पळयना, तुवें कांयनातल्यान दिलें, सगळें दिलें म्हूण. वॉट वी हॅव लेफ्ट तें पळयता. वॉट वी हॅव लेफ्ट. देखून उदारपण म्हळ्यार वॉट वी हॅव लेफ्ट तें पळयता देव. दिल्ल्या उपरांत तूं कितलें उरलें तें पळयता. देखून तूं उदारपण ताचें. देखून 5,000 दिले, 10,000 दिले न्ही, 50 करोड आसल्यांनी 1 लाख दिलो जाल्यार तें न्ही, पूण 1 लाख आसल्यांनी मस्त दिलें तें उदारपण. उदारपण काळजांतावन येता मोगाचेनो, काळजांतावन येता. हाका बावडटा जाय. काळजांतावन दिजें जाल्यार काळजांतावन बरोवलो बावडटा जायजे. ह्या 2 विधवींक काळजांत बरोवलो बावडटासलो देवाचेर बारगळसो. देव तूं सर्वस्व म्हणलो बावडटासलो. त्या बावडटा वरवीं मातयेन दिवतात. वस्तू, दुडू, सेवा, धैर्य दिवचें, वस्तू दिवच्यो, दुडू दिवचें, सेवा दिवची, धैर्य दिवचें, उत्तेजन दिवचें, बावडटा जाय. हें करूंक बावडटा जाय. बावडतो व्हडलो बावडटा काळजांत आसाचे. हेरांक हेरांक आयकूंक, हेरांचे कश्ट आयकूंक काळजांत बावडटाल्या मार जाता. कितले हांगा पाद्रब येतात, तुमी खुद्द सगळो दीस बसून आयकतात. कशें गी म्हण विचारतात आमचेच पाद्रब. देखून हांवें सांगचें काळजांत बावडसाचें तेल काळजांत आसल्यार, बावडटा काळजांत जळल्यार हाच्या सड आयकोवची सकत मेळटा म्हूण. खाली भोगतेल्यांक खाली लायफ खाली भोगतात. संतोश ना, उल्हास ना, आनंद ना, जिवंक मोड ना, जिवंक कुर्बाना अशें खाली भोगतेल्यांक संतोश दिवचें बावडटासल्यार मात्र साध्य जाता. मोगाचेनो आयच्या वाचपांत, आयच्या लितुर्जींत जेजू कापाटीपण, हिपोक्रसी खंडन करता. हिपोक्रसी म्हळ्यार सांगचें व्हडलें. आमी देवाक सोड दिता, देवाक आमची जिणी दिल्या, देवाक आमचें सर्वस्व दिलां, देवाक आमी देवा खातीरच आमी आसा, मागणें दिता तें ना. सांगचें एक, करचें आनीकत. दिता म्हूण सांगचें मात ಒಳಗೆ ಕೋಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿನ. देखून व्हॅल्यू डिस्क्रिपेन्सी म्हूण आनी एक आसा. एक हिपोक्रसी इंग्लिशांत आनी एक व्हॅल्यू डिस्क्रिपेन्सी. हें जेजू आजून दाखयता. व्हॅल्यू डिस्क्रिपेन्सी आयच्या ह्या स्त्रियेची ह्या आयच्या वांजेलांत दोनीय वाचपांत, पयल्या वाचपांत ती आनी तिसऱ्या वाचपांत वांजेलांत ती व्हॅल्यू डिस्क्रिपेन्सी म्हळ्यार आतां आमी पळया, एक सूण मांय कडेन सांगता, मांय हांव तुजो मस्त मोग करता, म्हाका तूं. पूण ती कापाटीपण जाल्यार ती आवय मुखार बरें मोग करच्या बरी दाखयता. आवय सासूमांय मुखार बरें मोग करच्या बरी दाखयता. फाटल्यान तिच्या मावड्या गेल्या वेळार मस्त दुरसाता. ती तिका खेणटा. मुखार एक फाटल्यान उतरांनी एक कार्यांनी कांय ना, एटिट्यूड कांय ना. ती हुशार नासलेली उणो दाखत दिवचें तें कांय ना. उतरांनी मांय कशी बरी आय म्हणून ती सूण फाटल्यान तशें करता. थोडी मांय तशें तूं सुणेक मुखार सुणें करता. फाटल्यान काट सुण्या बरी पळयता. कांय पळयना, बरें करून पळयना. देखून तशें ताका आमी कापाटीपण म्हणटा. हांगा मौल्यांत तफावत व्हॅल्यू डिस्क्रिपेन्सी म्हळ्यार मौल्यांत तफावत म्हळ्यार ती मुखार सूण मांयचो मोग करता म्हणटा, नीज मोग करता, नीज मांयचो मोग आसा. पूण आनी एक कालें ना म्हूण सांगल्यार तिचो स्वार्थ सोडिना. कालें करता तिका फस्ट, तिचे गरजो फस्ट, तिचें बरेंपण फस्ट, तिका सर्वस फस्ट, मांयचें मागीर. पूण मोग आहा मांयचो, मांयक द्वेश करिना. घरा गेल्यार कोण मांय बरीच म्हणटा. पूण जिणेंत तिचें आपस्वार्थ मुख्य. मागीर कितें गे म्हळ्यार ती मांयक कालें सांगलें तें आयकोवचें, मांयचें कश्ट आयकोवचें. तें मांयक कितें सांगूंक आहा तें आयकोवंक तिणें तयार ना. मांयक आयकना. हेरांचें आयकोवंक आपणाकच ताणें तयार शिकोवना. ही हांगा वेगळ्यांत हाका व्हॅल्यू डिस्क्रिपेन्सी म्हणटात. मांयचो मोग आहा, मांय जाय, मांय मरूं नजो, मांय बरेंताण आसाचें म्हण. पूण मांयक कालें सांगलें आयकना, आयकोवंक धाडना. उठल्यान गेलें, मांय काण दिना. तें शिकोवना.
आनी आपणोच्यांत बरेंपण, आपणोच्योच गामान मांयचेर चुरी गामान, मोग केल्ल्या उपरांत मांयचेर गामान दवरचें जालें ना. थोडी मांय सुणेचेर वॅल्यू डिस्क्रपन्सी आसली मांय वॅल्यू डिस्क्रपन्सी म्हळ्यार मौल्यांत तफावत म्हणून. ते मौल्यांत तफावत म्हळ्यार मांयक तिच्यांत पडून गेलो. सगळो दीस तिच्यांत सुणेचें पडून वचोना. आनी सुणेन कालें सांगलें जाल्यार तें आयकना. तें आयकुची संवय करूं ना. आयकुची संवय केल्यार मात्र हें मागीर गुडीस ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. जेजू म्हणटा हें दोनी हेरांचें आपस्वार्थ पयस न्हू, हेरांचो मोग, हेरांचें आयकुचें, हेरांचो मोग करचें, तें आमच्या मागीर गुडीस आमच्या आंगान घालकणेचें म्हूण. आमचें आसलें सगळें देवान दिल्लें. ताका फाटीं दिवचें घट्ट भावार्थ, तत्व भावार्थ. देवान सगळें दिल्लें. हें म्हजें आसचें सगळें म्हूण वळखुचें तो भावार्थ आनी ताका म्हाका कितलें दिचें पळय, तें देवाक फाटीं दिवचो तो व्हडलो भावार्थ. तो भावार्थ आमच्या काळजांत, आमच्या मनान, आमच्या मनोभावांत, आमच्या सालीन परजळोवन दी. आमेन. दिव्यवाणी